जिल्हा पंचायत वेंचणुकेत भाजपान जोडले देखदिणे जैत तरी काही जायते कडेन हल्ले उण्या मतांनी या उणावा कडेन लक्ष दिवपाची भाजपा फुडाऱ्यांची सुचोवणी। नव्या वाडेच्या स्कुलांनी आणि वाठारांनी बेकायदेशीर गजालीक ओतो गाडयो पार्क करपा खातीरय जाता खेळामळांचो वापर पालकांमदी पाताळ्या नाराजी। पणजे नो पार्किंग सुवातेत गाडी दवरल्यार आता पडटलो 800 रुपयांचो दंड म्हणटा पणजेचो महापौर। भौतेक वाहन चालक पार्किंगेचे पाळिनात नेम महापौराचे निरीक्षण। येवकार हांव शिवेंद्र तारी पळयत खोबरो विस्तारान। वास्को न्यू वाडे वाठारांतल्या स्कुलांनी आनी स्कूल वाठारांनी जायत्यो अनैतीक आनी बेकायदेशीर गजाली घडटात थळाव्यांनी आरोप केला। ह्या वाठारांतल्या 3 स्कुलाच्या कर्मचाऱ्यांनी पुलीस पेट्रोलिंगाची मागणी केल्या। स्कुलांच्या खेळामळाचेर जायते खेपे लोक गाडयो पार्क करून दवरतात ते विशीं तांणी चिंता उक्तायल्या। न्यू वाडे वाठारांत सुमार 4 स्कुलां आसात। सुमार 1000भर भुरगीं तातूंत शिकतात। ह्या स्कुलांनी तशेंच वाठारांत बेकायदेशीर गजाली जातात अश्यो पालकांच्यो आनी थळाव्यांच्यो कागाळी आशिल्ल्याचे प्रिन्सिपलांनी सांगलें। पार्किंगेच्यो साबार कागाळी आशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें, पूण ह्या बाबतींत अजूनय कोणेच कसलीच कारवाय केल्ली ना। पळयात। हे आतां सदांचीच गजाल जाल्ली आसा। जेन्ना आमी सकाळीं येतात हांगा स्कुलान तेन्ना पळयता की फूल ग्रावंड हांगा व्हेहिकलान भरलेलो आसता। स्वताच्यो आमच्यो टिचर्सांच्यो गाडयो ज्यो आसा त्यो फुडें तांकां घेवन येवंक मेळना। तशेंच हांगा तुमी भायर पळयत जाल्यार तुमकां दिसतलें की कितल्योश्योच बॉटली अश्योच पडलेल्यो आसतात। ते भुरगे हांगा भायरचे भुरगे रातचे येवन हांगा कितें करतात ते कांय खबर ना। सो हाचो परिणाम आमच्या भुरग्यांचेर जाता आनी सगळ्यांचेरूच जाता। सो आमी हाज्या बद्दल ऑलरेडी कंप्लेन केल्ली तेन्ना ते येवन पुलीस ट्रॅफिक पुलिसाचे सेलाचे मनीस येवन हांगा तांकां नो पार्किंगचे एक लेबल तांकां गाडयेचेर लावन दवरलेले। तेन्ना तांच्यांनी सगळ्यो गाडयो खाली केल्ल्यो, पूण आतां परत तेच चालू जालां। सो हाजर कोणी तरी खंयचे तरी अधिकारीन लक्ष घालचें। हांगा न्यू वाड्यार ह्या आमच्या 2 इस्कॉलां आसा। एक गव्हर्मेंट इस्कॉल आसा आनी आमचे एडेड स्कूल आसा। हांगा जवळ जवळ आनी हायर सेकंडरी आसा आमची, आनी हांगा जवळ जवळ 1000 तरी भुरगे आसात, स्टुडंट आसात। हांगा जर खेळटलो जाल्यार हांगा न्यू वाड्यावयले जे परिसरांतले लोक आसात ते सगळे हांगा पार्किंग करतात गाडयो हाडून, आनी हांगा भुरग्यांक खंयच खेळपाक मेळना। तशेंच हांगा इल्लीगल स्कूल सोंपल्या उपरांत इल्लीगल हांगा सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी कितें कितें हांगा खूब अशें कितें तरी चलता। हें सगळें खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय। जेन्ना आमी सकाळीं येता तेन्ना हांगा सगळे बाटल्यो सगळे दिश्टी पडटा आमकां, आनी ते सगळे आमकां काडून मागीर सगळे झाडू मारून सगळे क्लीन करचें पडटा। हें सदांचेच जाल्लें आसा। तेन्ना हें खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय। तेन्ना कन्सर्न कोण ऑथॉरिटी आसा तिणी हातूंत लक्ष घालचें। वाडे भागांत 2 स्कुलां आहात, जी एक वाडेम नगर तशेंच दुसरें आहा ते गव्हर्मेंट स्कूल। पूण ह्या वाडेम नगर आनी गव्हर्मेंट स्कुलाच्या भोंवतणी इतक्यो गाडयो पार्किंग आहा जे तेंच्या प्रॉपर्टीन पार्किंग करतात, जे सरावंडींग लोक रावतात हे पार्किंग करतात। आनी दुसरी म्हणटा ते हांगा जायत्यो इलिगल घटना घडटात। हांगा सोऱ्याच्यो बॉटली दिसून येतात तुमकां, सिगरेट गांजा हे तरेतरेचे हांगा घटना जे इलिगल थिंग्स जाता हे दिसून येतात। ते स्कुला 2 स्कुलाचे ह्या हेडमास्टरांनी जायत्यो कंप्लेंट दिल्यो ऑथॉरिटीजां कडेन, पूण हांगा कांयच एक्शन जाल्ली दिसून येयना। ते आनी ह्यो जे स्कुलांची भुरगीं आहा तांकां खेळपाक सुद्दां मेळना ना, कित्याक की हांगा जायत्यो गाडयो पार्किंग आसतात। त्या भायर हांगाच्यो बॉटली आनी सोऱ्याच्यो बॉटली ह्यो तेंच्या दारान स्कुलाच्या दारांनी पडलेल्यो आसता। तेंच्यांनी जायत्यो क्लिनर्स ड्रायव्ह केल्यो, पूण दर दिसा हांगा ह्यो बॉटली दिसून येतात। आतां तेंची मागणी आहा की ऑथॉरिटीजान हेचेर लक्ष दिवचें, जेणे करून हांगा कितें तरी वायट प्रसंग जावचो न्हू आनी भुरग्यांचेर हेचो वायट परिणाम जावचो न्हू। GOA365 खातीर राजधानी पणजेंतल्या नो पार्किंग दंडाची रक्कम वाडोवन 800 रुपया करतले, महापौर उदय मडकयकारान सांगलें। ह्या आदी हो दंड 100 रुपया आशिल्लो। पार्किंगे विशीं घालून दिल्ल्यो सुचोवण्यो लोक पाळिनात अशें महापौरान सांगलें। नो पार्किंग सुवातेवयल्या गाडयांक दंड आकारपा खातीर तशेंच गाडयो उखलपा खातीर एजन्सी निवडतले। ते खातीर निविदा प्रक्रिया जारी करतले अशें मडकयकारान सांगलें। नो पार्किंग दंड आनी हेर येरादारी शुल्क वाडोवपाचो विचार आशिल्ल्याचें ताणें सांगलें। जे कॅसिनो सुरू जाल्या कॅसिनो खातीर जे बेशिस्त पार्किंग जाता
ती आमी हळू आमी रातची स्वता आमी रावन आमचो MLA स्वता ते रावन आमी काम करून घेता. जे लोक जे स्टाफ जे आसताले ते लोकांच्या दारांनी फुटपाथीर वचून पार्क करताले, गाडयो खंयच्या खंय लायताले. स्वता हांव स्वता रातचो 12-12:30 पर्यंत भोंवता आनी आमी क्लॅम्पिंग करता, टोईंग करता. त्या खातीर भयान आतां हळू शिस्त आयल्या आनी ही शिस्त आनी हे जे टोईंगाचें हें आसा काम हें सदांच चालू आसतलें. 2 दिसान टेंडरूय जावपाचो, एक एजन्सी अपॉयंट करपाची आसा की परमनंट 24 वरां जी नो पार्किंग जावं खंयच्या खंय लायता गाडयो त्यो गाडयो थंयच्यो काडच्यो, थंय लावंक दिवच्यो न्ही हेच्या खातीर आमी एक टेंडर करपाचें आसा. शिस्त फायन इम्पॉर्टंट न्ही, फायन दिता आमी शिस्त लागपाक. सद्या ती क्लॅम्पिंगाक 100 रुपया फायन आसा, ती 100 रुपया आमी पयला स्वता रातचे गाडयेक लॉक मारता तो काडटा 100 न्ही म्हणटा 200 रुपया घे, पूण लॉक आतांच काड. तांकां ते इम्पॉर्टन्सूच कळना आमी कित्याक लॉक मारता ते. म्हणून आमी आतां 800 रुपया प्रपोज केल्यात. आमी कावन्सील मिटिंगेक फाटल्या हेका जी क्लॅम्पिंग फायन आसा ती 800 रुपया केल्या. म्हणून 800 रुपया ही आतां टेंडरान ही जातली आनी ती फुडें इम्प्लिमेंट जातली. पूण हेजेर एक शिस्त लागतली पार्किंगेक. आतां तुमी पे पार्किंग पयल्या हळू शिस्त लागत आसा तशी एक म्हणजे हळू एक बरी सिटी जावची हेजो आमी प्रयत्न करता. राष्ट्रपतींच्या आगमनासाठी विशेष कुठली कामं चालू आहेत नवीन कुठल्या पद्धतीने? माननीय राष्ट्रपती जे गोंयांत येता तेच्या स्वागता खातीर आमी सगळे सज्ज जाल्ले आसा. हळू सगळी रायट फ्रॉम दोनापाल टू आमचे आझाद मैदान हो रूट जो तेंचो आसा त्या रुटाचेर जें कितें काम करूंक जाय. सकाळीं आमी 2 शिफ्टीन काम चालू आसा. आमी सकाळीं 7 ते 3 आनी मागीर रातचे शिफ्टीन. परवा पर्यंत आमी टार्गेट दवरला थर्सडे पर्यंत सगळें काम सोंपोवपाक. जी सगळी कचरो सायडीक आसलो जावं झाडां बँड जाल्या जावं आनी कितें जाल्या सगळें काम आमी सगळें चालू आसा. काल आमी जवळ जवळ 50 लेबर नवे घातल्या, कितके ट्रक घातल्या. म्हणजे काम आमचें टार्गेट दवरला बेरस्तार पर्यंत जावंक जाय. आझाद मैदानाचे जे सगळें हें आसा पेंटींग जावं हें आसा PWD आनी आमी जॉयंटली आमचें काम चालू आसा. सगळें पळोवपाक आज सकाळचें आमचें हें करपाक आमी स्वता आमचे कमिशनर, आमचो ME, आमचे इंजिनियर सगळे जॉयंटली आमचें इन्स्पेक्शन चालू आसा. आनी आमी तेंचें स्वागत एक जोरदार स्वागत आमी राष्ट्रपतीचें करूंक सोदता. आझाद मैदानाच्या आसपासची सगळी जागा त्यांनी कॅप्चर केली. पार्किंगचा तिथं प्रश्न निर्माण झाला आहे. ती पार्किंगची जागा इतर ठिकाणी कशी उपलब्ध करून देता येणार किंवा आझाद मैदान सायडीक सगळे रस्ते हॉटमिक्स करपा खातीर ते आसा. आमी सगळ्यो गाडयो काडल्यो आनी बॅरिकेड्स केल्यो. आमच्या आमदारान प्रपोज केल्ले पयलीं जे हॉटमिक्स रोड ते रोड तेतून आसले आनी त्या प्रमाणे ते रोड थोडेच रोड हे जाले हॉटमिक्स करून घेतले आनी त्या खातीर ते बॅरिकेड्स घातलेले. आमच्या पुलिशेन आमच्या DGPन आमकां सांगलें की तेंच्या समोरची जी आसा ती नो पार्किंग परमनंट नो पार्किंग करची, थंय एलाव करचें न्ही म्हणून. हेज्या फुडें ती सदांच नो पार्किंग आसतली. बँक ऑफ बरोडा सायडीक म्हणजे त्या सायडीक 4 व्हिलर आसतली. नावेलकर ट्रेड सेंटरा म्हणजे समोरची ती 2 व्हिलर आसतली आनी फाटली एक आसतली 2 व्हिलर ती आसतली. आतां सद्या तो आझाद मैदान हे सद्या ATSR आपल्या ताब्यान घेतला सेक्युरिटी पर्पज. इवन आतां सुद्दां आमी सकाळीं गेल्ले आमचे सुद्दां इंजिनियर सगळ्यांनी सायनींग घेतल्या. इवन तो पुलीस म्हाका पयलीं वळखून तो म्हणटा तुवें सुद्दां सायन मारूंक जाय. मागीर आमी मेयर सांगता तेणें म्हाजी सायन घेवना. इतकें सद्या स्ट्रिक्ट दवरला आनी त्या खातीरूच फूल सरावंडींग तेंच्यांनी बॅरिकेड्सचे काडूंक ना. म्हणून तेंच्यांनी 1-2 दीस लोकांक अपील केला की मातशे 500च काडचे ते गाडयो कोणाक लावंक दिवचे ना म्हणून. कित्याक ऑनरेबल प्रेसिडेंट येता तेंची एक सेक्युरिटी म्हत्वाची आसा. त्या खातीर ते कोणाकूच सद्या ते त्या एरियाक थंय भोंवल्यार सुद्दां तुका ते हें करता, पळयता कोण भोंवता कोण येता कोण भितर येता. सगळें मॉनिटरींग तेंचें चालू आसा. त्या खातीरूच तेंच्यांनी खंयच त्यो गाडयो लावपाक दिवना. पणजी पोलीस स्टेशनच्या समोर बऱ्याच गाड्या त्यांच्या ॲक्सिडेंटच्या किंवा याने पडलेल्या आहेत. संपूर्ण पार्किंग तिकडचं फुल आहे. ती जागा केव्हापर्यंत मोकळी होणार? हांव 8-10 दीस पयलींच DGPक मेळिल्लो आनी DGPक त्याच खातीर गेल्लो मेळपाक की ज्यो तेंच्या दोनी ट्रॅफिक पुलिसाच्या दारान आनी टावनाच्या म्हणजे पुलीस स्टेशनाच्या दारान ज्यो आसा तेंच्यो त्यो एक्सिडेंटल केस, थेफ्ट केस, कोर्ट केस ह्या खातीर तेंच्यो गाडयो तांकां थंयचे डिस्पोज करूंक मेळना. तेंच्यांनी सांगलां ते जागो पळयता आनी आमचे कडेन रिक्वेस्ट केला जो आमचो रिबांदार आमचो जागो आसा ते टेम्पररी थंय गाडयो शिफ्ट करूंक तेंच्यांनी दिम झाला. आमी कमिशनर बी ह्या दिसांनी ह्या खातीर बिजी उरले. आमी थंय वचून रिबांदार वचून पळोवपाचें आसा जागो जर थंय थोड्यो गाडयो दवरूंक मेळटा ते एरिया लिप करून जाल्यार टेम्पररी आमी थंय जागो दिवंक शकता. DGPन जाल्यार आपुणूय पळयता खंय मेळटा जाल्यार पळोवपाक आनी एक जॉयंट इन्स्पेक्शन करुया झालें ताणें. पूण हें आतां एक अकस्मात आमचे ऑनरेबल प्रेसिडेंटाची हें जालें तेंचो दौरा विजीट आसा त्या खातीर सगळे बिजी उरल्या. आनी चड करून फुडल्या विकाक हें जातकच आमी त्यो बायकी जे सगळें आमी लिप केला आनी थंयच एक मातशें ते आमचें डाग कसो दिसता
तो आमी लिफ्ट करपाचो आनी ते शिफ्ट करपाची आमी ट्राय करतले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान शामचारी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. उदकाचे प्रस्न आनी रस्त्यांची दुरुस्ती आनी हॉट मिक्सिंगाची कामां फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर पुराय करतले. भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकारान आश्वासन दिलां. चौपदरी जुवारी पुलाच्या पयल्या टप्प्यातले काम मे 2021 मेरेन पुराय जातलें, जाल्यार 8 पदरी जुवारी पुलाचे काम डिसेंबर 2021 मेरेन पुराय जातलें अशें ताणें सांगलें. गोंयांत चालू असलेल्या प्रकल्पाविशीं भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकारान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची भेट घेवन चर्चा केली. भौशीक बांदकाम खात्याच्या कामाविशीं आपलें मुख्यमंत्र्या लागीं उलोवप जाल्ल्याचें ताणें गोवा 365 उलयतना सांगलें. आता दुसरे गॅस पायपलायन घालता, इलेक्ट्रिसिटी केबल अंडरग्राउंड घालता, आमचे सिवरेज कॉर्पोरेशन काम करता, पण ते सगळे आमी एक मास्टर प्लॅन केल्लो आसा. जंय जंय रस्त्याक आमी जे फायनल करतले म्हणजे ते हॉटमिक्स कार्पेट घालून काम कंप्लीट जातले परतून आनी ते रस्ते आमी फोडपाक दिवचे ना. रोड्स जो आसा हॉटमिक्स कार्पेट घालपाचे ते म्हाका दिसता फुडल्या जानेवारी फेब्रुवारी मार्च म्हणल्यार सगळे जे शहरांनी सिवरेजीची कामां खातीर सिवरेजीचें काम आसूं, इलेक्ट्रिसिटीचे अंडरग्राउंड केबल आसूं, गॅस पायपलायनीचे अंडरग्राउंड पायपलायन आसूं, ही कामां आमी तांकां टायम दिल्लो आसा प्रत्येक एजन्सीक. ह्या टायमार काम कंप्लीट जावपाक जाय आनी ह्याच खातीर हे आमचे हॉटमिक्स कार्पेट फाटले वर्सां सुद्दां उरलेले. पॅन्डेमिका खातीर लेबर नासुल्ले म्हणून ते एजन्सी काम करूं पावले ना. पूण आतां सगळे रोड नॅशनल हायवे सुद्दां आमकां 150 कोटी रुपया सँक्शन जाल्ले आसा केंद्र सरकार कडल्यान. आमकां स्टेट हायवे करपाक जवळ जवळ 70 कोटी आमकां सँक्शन जाल्या. सेंटर रिजर्व इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड तो केंद्र सरकारान दिल्लो आसा. आमकां जल जीवन मिशनाचे जवळ जवळ 77 करोड रुपीज सँक्शन जाल्ले आसा उदका खातीर. ते प्रमाणे पयशाचो जो विशय आसा हो सुटलेलो आसा आनी ते प्रमाणे हे आमकां केंद्र सरकाराच्या फंडींग जें जाल्लें आसा तितून आमी हें सगळें कवर करतले. म्हणजे उदक, सिवरेज कॉर्पोरेशन आनी रोड्स आनी नॅशनल हायवे तरी आमी टार्गेट दिल्लें आसा. जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा नॅशनल हायवेचे 2 कॉन्ट्रॅक्टर आसा मेजर म्हणटा ते MV राव आनी दिलीप बिल्डकॉन. हेंकां दोगांकय सांगला जुवारी जो आसा तो एप्रिलाक 2021 एप्रील म्हटल्यार मेच्या लास्ट वीक म्हटल्यार जुवारीचो 8 लायनीचो 4 लेन जो आसा तो कंप्लीट जातलो आनी बाकीचो जो आसा 2021 डिसेंबर म्हटल्यार टोटल जुवारीचो 8 लायन जो आसा तो कंप्लीट जातलो. धारगळ टू तुगेले म्हापसा हो जो आसा रोड मे म्हयन्याचो लास्ट वीक म्हटल्यार हे MV रावा सांगिल्लें आसा रोड कंप्लीट जावपाचें उक्तावण जातलें. गोंयभर चालू आशिल्लो उदकाचे पुरवणेचो प्रश्नय फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर सोडोवपाचें आश्वासनय ताणें दिलें. बाराय तालुक्याक सुरळीत करपा जाय. सिवरेज कॉर्पोरेशन काम पेंडींग उरल्या ते हॉटमिक्स कार्पेट घालचे पयलीं ती सगळीं कामां जाग्यार उडोवपा जाय जी नॅटवर्काची कामां आसा. खूब कडेन आमचे कडेन सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट घालपाक जमिनीचो विशय आसा तोय सोडपा जाय. जावं पर्वरी जावं म्हापशा सर आयज मोर्चा आसलो PWDचे कितें म्हणून उदक ना खूब दीस जाले. हय उदक ते उदकाचो विशय आमी सोडटा चालू आसा बेगीतल्या बी सुट्टलो हो विशय. खूब दिसाच्यान तो प्रॉब्लेम चालू आसा. हय कितें आसता स्टोरेज आमचे कडेन कमी आहा आनी स्टोरेज कमी आसल्या कारणान हे डायरेक्ट सप्लाय आसा तें वाल सिस्टम आसा आनी वाल सोडप खंय ऑपरेटराचें मातशें प्रॉब्लेम जाता. ते खातीर स्टोरेज ही जाय आनी स्टोरेज घालपाक आमकां GLR आनी ओवर रिजर्वर मोठे जाय. ते आमचे चालू आसा काम आतां सगळ्या. आतां इलेक्शन बी झालेलं आहे, कोर्ट बीट संपलेला आहे. आमचे सर्व PWDचे स्टाफ इंजिनियर्स कामाला लागलेले आहे आणि हा जो 12 तालुक्यांचा विषय आहे तो जास्त काणकोण आणि पेडणे ह्याच्यात आहे. इकडं पण आहे, पणजीत पण आहे, परवरीला आहे, मग अंजुना वाघातूर इकडं पण आहे. हा जो विषय जो आहे आम्ही चालू आहे सोडवायचा आणि लगेच म्हणजे पुढच्या म्हणजे जानेवारीपर्यंत आणि एक 3 महिने पाहिजे आम्हाला पूर्ण विषय सोडायला. आम्हाला 3 ते 4 महिने पाहिजे. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान शामचारी. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत भाजपान देख दिणें जैत मेळयलें. खास करून दक्षिणेत भाजपान बरी कामगिरी दाखयली जाल्यार हेर मतदारसंघांनी ते जैताच्या लागीं पावल्ले. पळयात पुराय खबर. कळंगुटे भाजपाचो उमेदवार दत्तप्रसाद दाबोळकरान 480 मतांनी आघाडी घेतली जाल्यार दयानंद सोपटेन आपली ताकद लावनय मांद्रे मतदारसंघातल्या हरमल आणि मोर्जेत भाजपाक हार पत्करची पडली. हरमला अपक्ष उमेदवार 4081 मतांनी जिखलो
जाल्यार दुसऱ्या अपक्ष उमेदवारान 2930 मतांनी जैत जोडले. पळयात हाचे वयली तनावडेची प्रतिक्रिया. म्हणटा की निवडणूक आमी म्हाका दिसता जे सीट आमचे निवडून आयले पळय ते 4800 इज द हायेस्ट सीट. एखादो 400 आयलो सुद्दां जाल्यार वायट न्ही, पण आमचो सीट आतां मांद्रे सारकेल्या हातून आमी 23 मतांनी सीट हारले ते हारले न्ही. त्यामुळे कितल्या मतांनी जिखलो हारलो तेजो हे ना, पण म्हाका दिसता बरी मायंडेड गोंयच्या लोकांनी आमकां दिल्ली आसा. भाजपाचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तनावडेन सांगले, काँग्रेसीचे 10 उमेदवार भाजपात आयल्या उपरांत बरोच बदल जालो, खास करून दक्षिणेत. मात साश्टी तालुक्यांत भाजपान भौतेक सुवातांचेर आपले उमेदवार कित्याक दवरले नात, ताचे बदला अपक्ष उमेदवारांक तेंको दिलो ताचेरय तो उलयलो. कारण कशें आसा की थंयचे आमचे जे आमदार बीजेपी भितर आयल्या तांकां दिसलें की आपल्या मतदारसंघात आमी अपक्षाक आमी पाठिंबो दिवचो अशें तांकां दिसलें. त्यामुळे तेंच्यांनी अपक्ष उमेदवार घालो अशें ठरयलें, आमी तांकां पाठिंबो दिलो. पण बऱ्याच भागा भितर एक्झाम्पल दवर्ली आसत, गिरदोरी आसत, अशा भागांत त्या आमदारान एक्सेप्ट केलें की आपल्याक लडोवपाक जाय, कारण आपल्याक पळोवपाक जाय कितले लोक आपल्या फुड्यान उबे रावतात ते. पयल्या वेळाचेर ताचो फायदो जो आसा, आमचे काँग्रेसच्यान जे कांय आमदार बीजेपीन आयले ताचो फायदो पार्टी म्हणून आमकां त्या भागांत डेफिनेटली जालो. बाबू कवळेकर केपें तालुक्यान कंप्लीट स्वीप जाल्लें आसा, सत्तरी तालुक्यान विश्वजीत राणे हांच्यांनी कंप्लीट स्वीप केल्लें आसा. आनी गिरदोरी सारकेल्या हातून सुद्दां भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार बीजेपीच्या चिन्हाचेर निवडून आयलो. कांय लोकांनी थंय फर्स्ट टायम मतदान केलें आसा. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत निर्विवाद भोवमत पदरात घालून घेतल्या उपरांत भाजपान सांगलें, मोले डबल ट्रॅकिंग, कोळसो सारकेले विशय फकत सोशल मिडिया पुरते चर्चेत उरले. गिरदोली आनी दवर्ली मोठ्या प्रमाणात ही आंदोलनां जाल्ली. जाल्यार निलेश काब्राल म्हणटा मोलेचो प्रकल्प यशस्वी तरेन हाताळटलोच. गोंयांतलो कोळसो उणो करपाचे उतरय ताणें ह्या वेळार दिलें. त्याची सोशल मिडियाचेर जास्त पब्लिसिटी त्या तशें जरी असलें जाल्यार त्याचो इफेक्ट जो आसा तो सकयल मतदारा पर्यंत जावना. जे 4 प्रोजेक्टांक जे लोक विरोध करताले, म्हणजे जे कांय लोक तथाकथीत थोडे पॉलिटिशियनी म्हणटात, कोल आसत, डबल ट्रॅकिंग आसत, नॅशनल हायवे, टमनार पावर प्रोजेक्ट आसत, किंवा गुळेली तो जावपी तो हाचो IIT प्रोजेक्ट आसत. कारण लोकांक थंयच्या आमदाराचेर विश्वास आसलो. आमचे मंत्री थंयचे जे विश्वजीत राणे आसात ते जे कितें करपाक सोदतात ते तांच्या लोकांच्या बऱ्याक लागून, आनी सरकार जें कितें करपाक सोदता तें बऱ्याक लागून करता हें लोकांक दिसून आयलें. आनी ताका लागून त्या सगळ्या प्रोजेक्टाक जे विरोध करताले त्या प्रोजेक्टाचो आनी लोकांचो जो संबंद आसा तो कांयच नासलो. आनी ताका लागून केवळ बोवाळ करपाक आनी कांय लॉन्चिंग नवीन पार्टीचें करपाक, नवीन उमेदवार लॉन्चिंग करपाक करताले अशें म्हाका दिसता. सोशल मिडिया जे आज प्लॅटफॉर्म आसा हे कोणूय बंद करूंक शकना. आनी तेजेर जो सोशल मिडियाचो हो प्लॅटफॉर्म जो कोणें वापरलो तो लास्ट अल्टिमेटली गोंयचो लोक पळयताले. आज गोंयच्या लोकांनी कितें सांगपाचें तें सांगलें. तो सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर कितें विचार आनी कितें आसा हे गोंयचे लोक जनते पळयतले. हेंचे कडेन एग्रीमेंट करता म्हणल्यार तुमी बाबा पळयतले प्रोजेक्ट प्रोपोनंट जो झाडां मारता तो आपण 6 झाडां रोयता, ती 6 झाडां 4, 5, 6 वर्सांनी 8 वर्सांनी व्हडली जावपाक जाय. हेजेर लक्ष कोण घालना, पूण नाका म्हणटा. हेजेर कोण एकटो फुडें येवना. म्हाका हे जे प्राणी फॉरेस्ट कन्जर्वेशन म्हणटा आनी कितें म्हणटा पळय हांकां कितलेच फावटी आपयले. आमी MOU सायन केले, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आनी तुमी मागीर इतलो केअर आमी करताच ते. आमी बायोडायवर्सिटी बोर्ड जो आसा एनवायरमेंट अंडर ते आमी करतलेच. तुमकां जाल्यार तुमकां इनवॉल्व करून घ्या. हेज्या खातीर कोण येना. फक्त खंयच्या खंय वयता, कोण भुरगे वयता, व्हिडिओ काडटा आनी कितें करता, घालता, दाखयता ते भशेन. सगळी आतां रेल्वेचे डबल लायन प्रोजेक्टींग ते म्हाका दिसता कितलीं झाडां लावपाची आहा तेणें आख्खो प्रोग्राम दिल्लो आसा. मोले लंग्स म्हणटा आमचे, आमकां म्हजे लंग्स ते, पूण जे दाखयता ते पयले सगळे लंग्सूच सगळे फेफडे काडून भायर काडले दाखयताले. अशी गोश्टी केन्ना जावना. थोड्योश्यो गोश्टी करपाक जाय डेव्हलपमेंट. खंयचे डेव्हलपमेंट जाता पळय, मोले सपोज जर 1 लाख झाडां आसा ती 2 झाडां ते मारता आनी ती 2 झाडांचे मारून ती आनी कितले 3 टायम म्हणजे 6 झाडां आनी लायता. लोकांक सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा. पूण इश्यू कितें आसा की फुडें कम्प्लेसंट रावपाचें ना. आमी जे डेव्हलपमेंट जो मुद्दो बीजेपीचो आसा हो डेव्हलपमेंट मुद्दो फुडें वचपाक जाय. कोळसो हो मुद्दो बीजेपी केन्ना नाशिल्लो. हांवें स्टेटमेंट केल्लो, CMन स्टेटमेंट केल्लो आनी लोकांनी आमचेर विश्वास दवरलो. जे लोकांनी विश्वास दवरूं ना पळय तेच ते पॉलिटिकल मुवमेंट करूंक सोदताले. पूण लोकांक खबर आसा की जे आमी सांगता हे सारकें सांगता की गोंयांत आमी एक्स्ट्रा कोळसो हाडपाक कसोच दिवचो ना. पूण डबल ट्रॅकिंग, 4 लेनिंग, टामनार लायन ही गोंयची डेव्हलपमेंटा खातीर जाय. आनी गोंयांत जर फुडें वचपाक जाय जाल्यार हे गोश्टी जावंक पडटल्यो. आनी हे आज म्हाका दिसता तेंचेर कितें आसा तें लोकांक कळलेलें आसा. हांव तेजेर कांय चड उलयना. लोकांनी पळयल्लें आसा की जी गोश्टी आमी सांगता लोक आमचे मदें पटलेले आसा. दॅट
कोळसो गोंयांत आमकांय नाका जो येता तो सीएमान सांगला फुडें कशें कमी करपाचें आमी पळयतले पूण न्यू आनी फुडें कोळसो येवपाचो आमी कशेंच दिवचे. आतां सरकार म्हणटा कोळसो जाता तितको कमी करतले. आतां ह्या इलेक्शनाचो रिजल्ट पळोवन येता सरकार ह्या प्रॉमिसाचेर ठाम आसतलो असो. कोळसो आमकां गोंयान आमकां नाकाच हे आमी पयलींच डिसायड केल्लें. आज पावर जो तयार जाता हो कोळशा भितरूच तयार जाता. फाटल्या गोवोरमेंटांनी आनी आमच्या गोवोरमेंटांनी आमी कोळसो बंद करून हो पावर तयार हांगा करना एक गोष्ट जाली. दुसरें जे एमपीटीन येता आमी जे येता ते आतां सोमतें बंद करना. सीएमान सांगलां की थोड्या दिसांनी बंद करपाचो प्रयत्न करतले पूण न्यू येवचे ना. जे येता ते 14 मिलियन मेट्रीक टन वर्साक ते येवपाक थोड्या दिसांनी बंद जातले पूण न्यू येवपाचे आमी दिवचे ना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फुडल्या 24 वरांत गोंयांत वातावरण निवळ आसतलें. पावस पडपाची शक्यताय उणी आसा. उत्तर गोंयांत उण्यांत उण्या 21.3 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत वातावरण निवळ आशिल्लें. उण्या तापमानात व्हडलोसो बदल दिसून येवंक ना. मुरगांवा 22.9 डिग्री सेल्सियस उण्या तापमानाची नोंद जाली. पावसाची शक्यताय ना. चडांत चड 31 डिग्री उण्यांत उणें 21 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद. मंगळारा मळब नितळ आशिल्लें. पणजे उण्याच उण्या 21.3 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसूजा. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळांत घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.